वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो 12:30 आणि आता व्लॉग करता. पाऊस ना 2 दीस पडलो पाऊस आयलातले 2 दीस पडलो पाऊस एका 2 दीस पडलो आता वत पडला भायर आहेत ते कंटिन्यू पाऊस गेलो आता. ओके सो जस्ट 12:30 जाली म्हणटे व्लॉग स्टार्ट करूया न्हिदला इश्वीक. ओके सो आयज न्ही एक तुमकां रेसिपी शेअर करता हांव. ते फाटी म्हाका सांगलेलें शेअर कर म्हणून पूण म्हाका तें मेळूंकूच नासलें. आमी मालवण गेल्ले म्हाका तें मेळूंकूच ना. मागीर पयर आमी हांगा गेल्ली शिवोली सांजोवाक. ते वाटेर एक शॉप आसलेलें भाजयांचें शॉप. थंयसर म्हाका मेवलें आनी घेतलें हांवें. आनी हें रॅरली न्ही मेळटा गोंयान पण अशें फ्रेश आसना सुकलेलें आसता म्हणून हांव ताका लागून घेयना हें. सो हें आसा पापडी. सो हें पळयात हें आसा खूब बरें हेल्थाक वेट लॉसाक हें भाजी खूब बरें खाय वजन कमी करपाक कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हें खूब बरें हितून हाय प्रमाणांत फायबर आसता. पण चडशी पयलीं हांव हे भाजी न्ही खायनासलेलें कित्याक म्हाका इतलें लायक नासलेलें म्हणजे केन्ना खावूं नासलेलें. सो आई म्हणटाली हें बरें लागता बरें लागता. मागीर एक दिसा हांवें ट्राय केलें खरेंच. सो आतां हांव पळयतां खंय गेलें न्ही भाजी हाडूंक पापडी पळयता हांव. हेका न्ही फ्लॅट बिन्सूय म्हणटात कळ्ळें न्ही. सो ते अशें आसता फ्लॅट बिन्स म्हणजे अशें रुंद अशें आसता. सो हें पळयात. सो हें न्ही भाजी न्ही खूब बरें लागता. सो जशें आई करता पळय तेंच तुमकां हांव शेअर करता. मागीर तुमी तुमच्या भाशेन तुमी कशेंय तें करूं शकता कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हे चपाती वांगडा बीन न्ही खूब बरें लागता. सो हांव ते शिवोली गेल्ले म्हाका दिसलें चडूच हाडलां हांवें. सो थोडे आयज करता थोडे दवरला हांवें फ्रिजीन. सो चपाती बीन न्ही म्हणजे इतलें बरें लागता हें खावपाक. सो आनी बेस्ट कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हाका खूब लायक जाता तें आतां खंय गेल्यार हांव घेताच. सो हेजे आयज तुमकां हांव भाजी शेअर करता. सो म्हाका रिक्वेस्ट आसलेलें हेजे भाजी शेअर कर म्हणून. ओके सो हें भाजी करता. सो एका न्ही प्रोसेस आसा कशें क्लीन करपाचें बीन कळ्ळें तुमकां न्ही. डायरेक्टली घेतलें वॉश केलें कट केलें भाजी केलें म्हणून जायना. सो तुमकां डिटेल दाखयता. ऑलरेडी हांवें तुमकां दाखयल्लें जेन्ना मालवणसून भाजी हाडलेली पळय फस्ट टायम तेन्ना आमी तुमकां प्लॉट दाखयल्लो पळय त्या विडियोन तुमकां हांव दाखयलां हांवें भाजी कशी क्लीन करूंक जाय. पण तरी पूण तुमकां आयज न्ही हांव परत दाखयता हें कशें क्लीन करूंक जाय. कित्याक हेज्या भितर न्ही बारीक बारीक किडे आसता. सो ते बरें क्लीन जावंक जाय. सो तुमकां दाखयता हें कशें क्लीन करपाचें. क्लीन करया मागीर आमी भाजी करया. सो हें न्ही भाजी न्ही पापडी म्हणटा हेका आमी वॉश बीन कांय करूं ना. सो पयलीं आमी क्लीन करया. सो फस्ट स्टेप न्ही आमकां हें न्ही अशें काडून घेवंक जाय सायडींतलें कळ्ळें. तें इजिली भायर येता हें पळयात. तो हो एक स्टेप जालो. मागीर अशें ओपन करून पळोवंक जाय. अशें ओपन करून पळोवंक जाय. हें बी आसता भितर तें उडोवप ना तें खावपाचें भाजयेन घालपाचें. सो अशें न्ही आमकां दोन अशें ओपन करून पळोवंक जाय इफ किडे बीन आसा काय ना ते कळ्ळें तुमकां न्ही. तो चुकोन न्ही ते किडे आसता भितर सो ताका लागून. सो आमगे कितें करता जेन्ना हें भाजी हाडटा न्ही रातचें सगळें क्लीन करून दवरता. कित्याक आतां सकाळचें जायना न्ही तें मातशें टायम लागता हेका. सो अशें ताका बरें काडून घेवंक जाय. ओके सो हें करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां पळया कितें कितलें कीड मेळटा काय पळयता. सो हें पळयात अशें न्ही हांगा पिड्ड्यार बीन जाल्लें आसता. ओके सो हें अशें कट करून इतले पार्ट उडोवपाचे कळ्ळें न्ही. सो जे पिड्ड्यार जाला पळय तशें काडून उडोवपाचें. सो हें पळयात तुमकां दिसता आसतलें एक कीड मेळ्ळा म्हाका. सो अशें न्ही बारीक चॅक करचें पडटा. तुमकां पयलीं सांगता हें पळयात. सो हांगासर पळयात क्लीन केलें हांवें आनी थंय पिड्ड्यार जाल्लेलें. आनी हें पळयात आतां हें न्ही आमकां बरें वॉश करूंक जाय. एक 2-3 वेळांनी हेका बरें वॉश करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां फुडलो प्रोसेस. हांगासर पळयात हेका बरें हांवें वॉश केला. एक 2-3 वेळांनी हेका बरें वॉश करूंक जाय. ओके आनी आई हांगा बसला. आई जर हाय म्हण. आई टुवाल मारून बांगड्यांक मसालो लायता. आई हाडला बांगडे आनी सुंगटां. खूब दिसांनी आमगे नुस्तें येयलां. हें पळयात गेल्लो सकाळीं नुस्तें हाडपाक म्हणजे कितें जालें तेंचें म्हणजे इवेंट करता न्ही तेंचे जे कोण इवेंटा भितर कामाक आसा न्ही भुरगे तांकां धाकटेशें पार्टी दिला म्हणजे एक पिकनीक कशें कळ्ळें न्ही तांकां. सो शिव वचोंक ना आक्षान हाडला आनी शेल्टन बीन गेला. तेंचे सगळे जे भुरगे बीन आहा न्ही काम करता ते तांकां एक पिकनीक दवरला आई. तो वर्सान वर्स शेल्टन दवरता. सो तो सकाळीं गेल्लो शिव नुस्तें हाडपाक म्हणजे तांकां दिवपाक. शेल्टना कडेन धाडून दिला. बांगडे बी घेतले खंय बांगडे सुंगटां. सो थोडे हांवें म्हटलें तर आमकां कितें हाड म्हणून फक्त एकूच कितें हाड म्हटलेलें हांवें बांगडेच आनी कांय नाका म्हटलें. सो बांगडे आनी सुंगटां हाडलें. पापलेट वायट पापलेट बी खूब येयला खबर खूब म्हारग वायट पापलेट 2000 रुपया वायट पापलेट.
असं म्हटलें. ओके, सो आतां हेका आमी कट करूंक जाय आनी हे कशें कट करूंक जाय हें तुमकां सांगता हांव. आनी हे जे बियो आसता पळय पापडीचे बियो तुमी न्ही लावं शकता. इफ तुमच्या घरा फुडें आंगण बीन आसा तुमी लायात आनी हें बरें जाता. तें काय व्हडलेशें कॅर घेवपाचें पडना न्ही गे. बी घातल्यार पुरो आनी ताका बरेंशें अशें माटोव करपाचें लाकूड बीन लावून न्ही ताका एक सपोर्टाक ते मागीर वेल जाता वेल आनी बरें अशें लोमता मागीर तें खूब बरें दिसता. सो हांवें चिंतलें घालया म्हणून घालया कुंडे सारकें बरें जायना तें. सो घातलेलें आमी लास्ट टायम पण जावंक ना पापडी ते मागीर सुकले मागीर प्लांट असं म्हटलें. आनी हे पापडी दुबय लंडन मेळटा काय ना म्हाका कमेंट करून सांगात कळ्ळें न्ही. इफ मेळटा बीन जाल्यार न्ही थोडेशें हाडून न्ही ट्राय करून पळयात तें खूब बरें जाता. ओके चला एका हांव कट करता. सो दाखयत तुमकां कशें कट करपाचें. सो हें घेवपाचें न्ही गे. सो आनी अशें बारीक करूंक जाय अशें अशें न्ही गे. अशें न्ही लांबट न्ही बारीक कट करूंक जाय. चड मोठे बीन करनाकात. अशें आमकां न्ही बारीक कट करून घेवंक जाय. सो हें पळयात जाल्लें आसा कट करून. सो आतां न्ही कुकर घेतला आनी हें कुकरान घालून न्ही आमकां उदक घालून मीठ घालून न्ही एक सिटी काडून घेवंक जाय. एकच्या वयर सिटी काडनाका नाल्यार कितें जातलें तें ओवर कूक जातलें कळ्ळें न्ही. सो पळय घातलें हांवें. आतां मीठ घालता एक धाकटो चमचो. उदक जितलें बुडटा तितलें न्ही गे. हय जितलें हें भाजी बुडटा पळय पुरो चड घालनाकात कळ्ळें. सो भाजी हांगा बरे भशेन बुडले आसा आनी जस्ट एकूच सिटी काडूंक जाय तें. हय सो मीठ घालून ताका अशें बरें मिक्स करात आनी आतां दवरता हांव गॅसीर आनी आमकां फक्त एकूच सिटी काडूंक जाय. ती एक सिटीन न्ही बरें शिजतलें. सो एक सिटी आयिल्ली आसा. आतां हें बंद करता. हें मातशें थंड जावं न्ही मागीर आमी ओपन करया. सो हांगासर न्ही आमकां कांदे हांवें हांगा 3 कांदे घेतला आनी ह्या भाजीक न्ही कांदो आनी टोमाट चड पडोवंक जाय. सो हांगासर 3 टोमॅटो घेतला आनी ह्या रेसिपीक न्ही आले लसूण पेस्ट घालनाकात. अशें लसूण बरें धाडून घेयात. सो इतलेंच लागतलें आमकां. सो हांगासर पळयात हें न्ही बरें शिजलेलें आहा. हेका न्ही इफ तुमी सपोज कुकरान घालना बेश्टें भाजी करतना ताका शिजयलें न्ही तें मागीर शिजना बेगिना कळ्ळें तुमकां न्ही. ताका लागून न्ही कुकरान घालून न्ही एक सिटी काडूंक जाय. ताका शिजपाक न्ही टायम लागता पण कुकरान न्ही रोखडेंच जाता. हें पळय बरें शिजलेलें आसा आनी हांगा जो उदक आसा हें उदक आमकां नाका. हें उदक न्ही उडोवपाचें कित्याक हें भाजी न्ही आमी अशें ड्राय करतात कळ्ळें न्ही. ड्राय भाजी. सो हें जाल्लें आसा आतां करया आमी चला. सो हांगासर न्ही पॅन दवरला आनी हांव न्ही आयज खोबरें तेल घालून करता. खोबरें तेल घालून केलें न्ही मातसो ताका टेस्ट बरो येता. ओके वा आतां उठला इशी थोडं आहे म्हण. आवय 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 आपण इथून उठलो म्हणून सांग. फक्त पांया कडेन येता हें पळयात. चल चल. तेल न्ही बरें तापलेलें आसा. पयलीं घालया आमी लसूण आनी लसूण चड ब्रावन करनाकात. मातशें लायट ब्रावन जाय आसा हेका शिजोवन घेवया. तेल मातशें आमी चड घातलां कित्याक बरें तेल मातशें चड पडलें न्ही खावंक बरें लागता. सो नॉर्मली आमी इतलें घालना. सो आयज करया म्हटलें मातशें चडूच घालून तेल. सो लसूण न्ही हांगासर फ्राय जाल्लें आसा. आतां घालया आमी कांदे. सो कांदे न्ही मातशें एक लायट ब्रावन जाय आसा न्ही एका बरें फ्राय करून घेवया. सो कांदे न्ही हांगासर मातशें लायट ब्रावन जाल्ले आसा. आतां आमी टोमॅटो घालया. मीठ घालता. मीठ मातशें पळोवन घालात कित्याक पापडी म्हणजे शिजना आमी मीठ घातलेलें आसा. सो थोडेंशेंच मीठ घालता कित्याक टोमॅटो न्ही मातशें बेगिना सॉफ्ट जातलें. आतां आमकां न्ही टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जाय आसा एका मातशें शिजोवन घेवया. सो हांगासर न्ही टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जाल्लें आसा. मातशें ताका अशें प्रेस करून घेयात. हें बरें जाल्लें आसा. आतां आमी मसाला पावडर घालया.
चड काय लागचे ना व्हडलेशे. एक हाफ टीस्पून घेतला हांव हळदीचं पिठो, एक 2 धाकटो चमचो घेतला हांवें रेड चिली पावडर आणि एक धाकटो चमचो घेतला हांवें गरम मसाला. बरें एका मिक्स करून घ्या. सो बरें एका मिक्स करून जाल्लें आसा. मिक्स करून न्ही आमकां 1-2 मिनटां अशेंच ताका दवरया आनी मदीं मदीं मिक्स करत रावा. आतां मसाला घातला पळय आमी गरम मसाला रेड चिली पावडर ते मातशें कूक करया आमी. कळ्ळें. हें मातशें आतां 1-2 मिनटां आमी बरें शिजोवन घेवया. सो हें पळय जाल्लें आसा. सो आतां आमी पापडी घालया. सो उदक न्ही हांव चड घालचें ना. जस्ट हें पळय एकूच हें घालता, इतलेंच घालता पुरो आनी चड उदक घालनाका ताका. सो आतां न्ही आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. सो बरें एका मिक्स करून घेतला. फ्लेम मातशें हाय दवरात आनी धांपोवन न्ही आमकां एक 10 मिनटां एका शिजोवन घेवया. की चड टायम लागचो ना कित्याक ऑलरेडी हें भाजी आहा पळय शिजलेलें आसा पापडी. ते हाय फ्लेम दवरात आनी जस्ट 10 मिनटां एका बरें शिजोवन घेवया. सो हांगासर न्ही हे पळय 10 मिनटां जाल्लीं आसा आनी हांगासर आमची भाजी रेडी. आनी तेजे वर कोथमीर बीन घालपाची गरज ना. ए राव रे हय. सो ओके तू भाजी तुमी न्ही ट्राय करात. खूब बरें लागता. चपाती ज्वारीची भाकरी बी आसल्यार विचारपा नाका, इतलें बरें जाता. सामकें हेल्दी हें. तो तुमकां न्ही चड कांय ना हितून कांदे टोमॅटो आनी थोडोसो मसाला घातला इतलेंच. सो ओके सो हांगा न्ही पापडीची भाजी रेडी आसा. अशेंच करता आमी. जशें करता तशें तुमकां हांवें शेअर केला. तर तुमी ट्राय करात आनी म्हाका कमेंट करून सांगात. ओके सो गॅस बंद करता. सो ऋत्वीक आयिल्लो आसा. ऋत्वीक गेला न्हांवपाक आनी हो हांगाच बसता भायर. जो पर्यंत तो भायर येना तो हांगाच बसता. इश्वीक की करता तूं? तो भितरला आवाज करता. इश्वीक की करता? येतलो भैया यो खंय बसता? ऋत्वीक ऋत्वीक दार ओपन करतना स्लोली ओपन कर. तो दारा कडेन बसला. नाही पळय बसला पळय. आनी कितें सांगपाचें? बस हांगाच बस तूं. पप्पा बी शिव बी न्हांवपाक गेलो न्ही तो हांगाच बसता जो पर्यंत भायर येना असलो. आनी कितें पडलेले पिल्लेले खाता दी. आतां म्हाका दित तो दी. थँक्यू. अप कितें मेळ्ळा ताका. दिलें आनी काडून. अशेंच काडून दिवपाचें म्हाका. बस बस. सो सकाळी म्हणजे दनपार जेवणाक भाजी बीन केलें जेली बी मागीर कांय शूट करूना. टायमूच मेळूंक ना. हेजी स्टडीज घे मागीर हो आमचो इशुकाच्या फाटल्यान तें हें कर तें कर. आतां येयला हांव कपडे सुकोवपाक. तो मशीन स्टार्ट केलेलें जे सुकोवपाक येयलें. सो आयज न्ही कांय चपाती बीन करूं ना. कित्याक खबर आयज सकाळी ब्रेकफास्टाक न्ही पोळे केल्लेले. सो तेजें बॅटर खूब आहा. म्हटल्यार आईक चपाती बी नाका. सो तें बॅटर आहा न्ही पोळ्या वांगडा न्ही खूब बरें लागता. कळ्ळें तुमी न्ही. सो आयज व्लॉग अशें कांय ना. जस्ट एक तुमकां रेसिपी शूट केला आनी कांयच ना दाखोवपा सारकें. सो म्हटल्यार आयज तुमकां रेसिपी शूट शेअर करया. ओके तो इतलेंच. आयचो व्लॉग कशें आसलेलें कमेंट करा आनी रेसिपी ट्राय करून म्हाका कमेंट करून सांगा. ओके तो आयचो व्लॉग कशें आसलें कमेंट करा. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्ळा नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर.